धर्मदूतांचे कृत्यां पुस्तक अध्याय 20 श्लोक 35 अशें सांगता, तुम्ही कश्ट वावंट काडन वावरून अस्कत्यांक कुमोग करी जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड धादोसकाय आसा ही सोम्याची उतरां तुम्ही उडास दवरी जाय. मोगाच्यानो, येदोळ आमी संपयल्ली जिणी देवाक एक अर्गां काणीक जावन भेटोवया. मोगाची भेटयता बापा, संभ्रमाच्या वर्त्या ह्या दिसा दयेन तूं स्वीकार कर बापा. अर्गां पाठोवन अर्पिता तुका. वायना सवे भेटयता हे जिणे, सर्वस्व आमचे तुज्या काकुळती देणे. क्रिस्ता कुडी रक्तान पावन कर ही जिणी, सलच्या कामी सदा क्रिस्ता मेटानी. I